नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नागोवा वेर्णा हांगा सकाळी 5:30 वरांचेर अँब्युलन्स धरून 5 गाडयां मदीं अपघात जालो. अँब्युलन्स पेशंटाक पावोवन वताली. अपघात कोणाक कांय जावंक ना. एकाच जाग्यार 2 अपघात. एका अपघातान 3 गाडयो जाल्यार दुसऱ्या अपघातान 2 गाडयो. सगळ्यांत पयली अँब्युलन्साचो सेल्फ एक्सिडेंट. 5:30 को किसको लग गया है क्या? हुआ क्या था? क्या हुआ? क्या एक आपका गाड़ी है ना? क्या हुआ था? एम्बुलेंस कुछ एम्बुलेंस किसको ठोका था पहले? हाँ, ऐसे ही पलटी मार के आया. हाँ, एक कार निकाला इधर से. लग गया किसको? क्या है? कितने लोग थे उसमें कार में और आपकी गाड़ी में? अकेला ही. सुबह कितने बजे हुआ? 5:30 को. आणि एक गाडी इन्वॉल्व आशिल्ली. ते गाडी ऑलरेडी पुलिसांनी काढल्या. सो एम्बुलन्स बांबोळेच्यान मडगाव त्या सायडीन वताली. तुम्ही पळयतात ते आता वेर्णा पुलीस आसा आणि ते गाडयो आसा ते काडपाचें काम चालू आसा. ट्रॅफिक क्लियर करपाचें. आणि हो दुसरो एक्सिडंट हो पयली जाल्लो आशिल्लो एम्बुलन्साचो. जो एम्बुलन्स फुल काबार जाल्ली दिसता आमकां. सो हेतून 3 गाडयो इन्वॉल्व आणि एक ट्रक आहा तो दुसऱ्या गाडयेन इन्वॉल्व आसलो. कित्याक तेची फुड्यान ती गाडी एक उबी राविल्ली. ताणें हेचेर फाटल्यान मारल्या. पूण टोटल आज सकाळी 5 गाडयां भितर हो एक्सिडेंट जाला 5:30 सुमार. सो वेर्णा पुलीस हांगा आसा. कोण सिरियसली इंजर्ड आसा? कोण ना न्ही. आणि एम्बुलन्स आणि हातून एम्बुलन्सान कोण मेळ आशिल्ले? आणि खंयच्यान खंय वताले एम्बुलन्स? ओके. आणि हो एक्सिडेंट कितें ट्रकाचो? सेपरेट. ओके ओके. सो टोटल आता 5 गाडयांचे एक्सिडेंट. पूण साहेब मदीं एक गाडी हांगा सांपडली म्हणटाली पळय. एम्बुलन्स पडली त्याचेर कितें कोण सिरियस इंजरीज आसा? कितके जाण? एकटोच आसलो कोण? 2 जाण. आणि ती गाडी खंयच्यान त्या सायडीन पणजे एअरपोर्टार वयताले. आणि हे गाडयेन स्टॉप जाल्या. ओके. सो हेचेर तेणी मारले. हे 2 डिफरंट एक्सिडंट. त्या एक्सिडंटाक लागून हो एक्सिडंट जाला. हांगा एक्चुअली हो नॅरो रोडच आसा आणि हांगा ओव्हरटेक एक्चुअली ना. पूण एम्बुलन्सान कोण नासतना इतलो फास्ट येवन तो स्लीप जावन पडला की मी आयकला. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. गोंयकारांनी स्वदेशीक प्राधान्य दिवचे. केंद्राच्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्किमी सकल बायलांक फुकट आरोग्य तपासणी शिबीर. मातृवंदना सकल चलयेक जल्म दिवपी बायलेक अर्थीक मदत. मुख्यमंत्री उलयलो. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आतां मेरेन 350 कोटीचे रीण. प्रधानमंत्र्याच्या वाडदिसा निमतान काल सावन 15 मेरेन कार्यावळी. की एव्हरी ह्या देशातलो जो व्यापारी असतलो तांच्यांनी गर्व से कहो की हम स्वदेशी बेचते हैं म्हणून त्यांच्यानी आपले सगळ्या तरेचे लोकांनी स्वदेशी घेवचे व विकता त्यांच्यानी सुद्धा स्वदेशी विकचे. गोंयांतल्या आमच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांकूय सांगता की गर्व से कहो हम स्वदेशी बेचते हैं हो नारो दिवन आमी सगळ्या जाणांनी मागीर ईच एंड एव्हरी आयटम म्हणजे फ्रॉम द लक्झरी आयटम टू द आमकां गरजेचो आयटम हाज्या पर्यंत तो स्वदेशी आसचो. आमी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हे कॅम्पेन सुरवात केला. गोंयांत वेगवेगळ्या PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर विशेष करून हे कॅम्प महिलांच्या खातीर आसतले. महिलांच्या रिलेटेड वेगवेगळी दुयेंतां हाज्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसीन आणि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट ही सगळी जी आसा ही ह्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हातूंतल्यान आमी दितले. जेका पयले चली जन्माक येता त्या महिला भगिनीच्या अकाउंटाचेर 5,000 रुपया डायरेक्टली DBTच्या माध्यमांतल्यान ट्रान्सफर करप आणि परत दुसरे चली
जर जन्माक आयले आसत जाल्यार त्या चलये खातीर 6,000 रुपया त्या महिला भगिनीच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करप आनी ते बी DBTच्या माध्यमांतल्यान हे प्रधानमंत्री मातृ योजनेच्या अंतर्गत पुराय देशभर क्रोर्स ऑफ रुपीज जे आसा हे ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी ट्रान्सफर करपाक शकले की गोंयांतली जवळपास 50,000 एप्रॉक्सिमेट महिला ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान जोडलेल्यो आसा तांच्यांनी आतां पर्यंत रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत म्हणजे आज तो आंकडो 350 कोटीचेर पावता की तेंच्यांनी रिवॉल्विंग लोन्स जे आसा घेतले दिले. गोंया सारकिल्या ल्हान राज्यांत गेल्या 10 वर्सांक 350 कोटी रुपया विदाउट एनी गॅरंटी नॅशनलायज बँकेनी सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर लोन दिवप ही खूब व्हड गजाल आसा. सुर्ला गावात मोठ्या प्रमाणात झाडाची कत्तल जाल्या. दिवचल उपजिल्हाधिकाऱ्यान BDO फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पंचायतीक एक कमिटी स्थापन करून अहवाल तयार करूंक लायला. मात पंचायत लोकांक काळखान दवरता. पंचायतीचो स्टँड कितें तें कळना. पंचायतीक खरेंच ह्या प्रकरणात कारवाय करपाची आसा व ना ते थळाव्यांक प्रस्न. जेणे कोणी ही कत्तल केला त्यांचेर योग्य ती कारवाई जावची म्हणून ते आमी अजून अवेट करतात तेजेर कितें तरी कारवाई जातली म्हणून. पूण सांगचें म्हटल्यार एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट म्हटल्यार जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेंच्यांनी 12 तारखेक एक नोटीस जाहीर केली जितून तेंच्यांनी सांगले की जे बाकीचे डिपार्टमेंट आसा जितून BDO आसा तितून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तितून स्वता आमचे पंचायतीकूय तितून पार्टी केल्ली आसा आनी हेर जी डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन की तेंच्यांनी एक कमिटी फॉर्म करची आनी हेजेर एक सविस्तर अहवाल दिवचो. अशें निदर्शनाक हालीं दिसून येयल्लें आसा. तेंचे जेन्ना जेन्ना तांकां नोटिसीस येता ते आमच्या निदर्शनाक कांयच हाडिना जेणे करून आमकांय डावट मारपाक लागला. एक मनान एक अविश्वास निर्माण जाला की ही पंचायत तिचो जो स्टँड आसा तो क्लियर आसा काय ना. तो तांकां खरोच डंप जे आसा तेजेर जी कत्तल जाल्ली आसा तेजेर तांकां कारवाई करपाची आसा काय ना. साधारण 89 हे डंपिंग थंय चालू आसा. ते आतां म्हणजे जवळ जवळ 40 वर्सां जाली. 40 वर्सां इतक्या लोकांक लॉस जाले की साधारण मडकयकार वाडा, बांबयकार वाडा आनी दुसरे ते जोशीपाड, भायली खडसा ह्या वाड्यार खूब लॉस जाले. म्हणजे ते चिखल गेलो, लोकांच्या घरांनी चिखल गेलो, कुळाघरांनी गेलो, शेतान गेलो. लोकांचे खूब प्रेम आसा आनी तें प्रेम अशेंच अबाधीत आसतलें. फाल्यां सकाळीं हो विशय मोठो जालो कितें जालो तर तेका फूल रिस्पॉन्सिबल हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतलें जेणी चुकीच्या प्रमाणे ते मारून झाडां दिल्लीं आसा. तेन्ना गांवच्या लोकांक ब्लेम करचें न्हू. हो लढो असोच चालू उरतलो. जेन्ना ते प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जातलें तेन्नाच आमी हो लढो थारयतले. त्या पर्यंत आमी थंय कोणाकूच कितेंच करूंक दिवचें ना सगळें. आनी दुसरी म्हाजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक म्हणा किंवा कलेक्टराक बद्दल म्हाका दिलगिरी तेंच्यांनी जी केले कारवाई त्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. आमी पंचायतीन सुद्दां आयज गेल्लो की कलेक्टरान एक नोटीस काडलेली आसा आनी ते नोटिसीक म्हाका दिसता 12 तारखेक नोटीस येयल्ली आसा आनी अजून आमकां ती नोटीस मेळोंक नासली. आयज जेन्ना पंचायतीन गेलो तेन्ना ती नोटीस म्हाज्या हातीन पडली आनी ते नोटीसीर म्हटलेलें आसा की असो 8 दिसां भितर जो इन्स्पेक्शन आसा कितें आसा ते करतले गव्हर्मेंट आनी कितें तो पंचायतीन कितें आसा तो न्याय सगळो ते दितले अशें म्हटलां तेंच्यांनी. एक्शन कितें आसा ती जातली म्हणून पण ती अजून काय आमकां पळोवंक मेळोंक ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. शापोरा तेलंगणाच्या टुरिस्टाचेर सशस्त्र घातक हल्लो. अणजूण पुलिसांनी अणजूणचो दुबावीत साहिल साऊदाक अटक केला. मोथे साईराम म्हणटा त्या टुरिस्टाच्या तकलेक बरेच लागला. ताका GMCन घाला. गजाल सुमार 5:30 वरांचेर घडली. नमस्कार. काल शापोरा दाबाळवाडा हांगासर एक एसॉल्ट जाल्लो. ह्या एसॉल्टान जो तेलंगणाचो ट्युरिस्ट आहा एका शार्प वेपन घेवन थंयचोच रेजिडंट साहिल बापू रेजिडंट ऑफ शापोरा हिणें मारिल्लो आसा आनी एका हो जो तेलंगणाचो ट्युरिस्ट आहा ताका सोमतोच तो सिरियसली इंजर्ड जालो. ताका सोमतोच GMCन उपचारा खातीर एडमीट केल्लो आसा. अजुनूय तिचे उपचार चालू आसा थंय. आनी जो साहिल आहा ताका अंजून पुलिसांनी ताब्यान घेवन आयज ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो रिमांडा खातीर आनी कोर्टान ताका 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. अंजून पुलिसाची इन्क्वायरी चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. टुरिस्ट टॅक्सीक GPS आनी प्रिंटर आशिल्ले डिजिटल भाडे मिटर आनी प्रिंटर सक्तीची अर्द येरादारी खात्यान काडल्या. मिटर कोणाकडच्यान घेवंक मेकळीक मात डिव्हायस खंय
AIS 140 स्टँडर्डाची आसपाक जाय. तो मेरेन वजन माप खात्यान सील केल्लो आसूंक जाय. शिरगांव जात्रेक पोरू जाल्ल्या चेंगराचेंगरीची देख आतां धोणाचें रजिस्ट्रेशन आनी तांकां ID कार्ड देवी लयराई देवस्थान समितीन सुरू केल्ल्या नोंदणीन आतां मेरेन 20,000 मायज धोंड रजिस्टर जाल्यात. उरिल्ल्यांक दसऱ्या मेरेन मुजत उपरांत धोंडांक वळखपत्र दितले. पोरू हे जात्रेक होमखणा वेळार चेंगराचेंगरीन 6 जाण सोंपिल्ले. स्टॅम्पेड जाल्या नंतर आमी एक हें केलें, संकल्प केलो की जे आमचे देवीचे धोंड आसा भक्तगण तांचो एक तपशील तयार करपाचो. ह्या दृश्टीकोनासून जात्रा जाल्यानंतर आमी ही प्रक्रिया सुरू केली आनी तितून काही पॉयंट आमी नमूद केले, नाव, एड्रेस, तेंचे वय आनी प्लस मोबायल नंबर आनी आधार कार्ड नंबर, सो दॅट सगळो तपशील आमचे कडेन देवस्थाना कडेन उपलब्ध जातलो. त्या दृश्टीकोनासून जे जात्रे पासून आमी सुरवात केली पळय ती आजून पासून चालू आसा. लोक दीत आसा, सादारण 15-20 हजारा वयर फॉर्मां आमचे कडेन आयिल्ली आसा आनी आमी ते एक्चुअली हें केलें, कितें घालपाक तयार कार्डां तयार करपाक हाची प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा. आतां आमचें म्हणणें कितें आसा की जे धोंड आसा आमचे भक्तगण जे कोणी दिवंक ना तेंच्यांनी तो फॉर्मां ती जाता ती बेगीन दिवची, सो दॅट एंड ऑफ सप्टेंबर म्हणजे विजयादशमी नंतर आमी सादारण हो कार्डां करपाची तयारी करता. तितून सगळो त्या धोंडाचे तपशील आसता पूर्ण. पूण त्या आतां जी फॉर्मां दिता तेंच्यांनी एक तितून पॉयंट एड करचो, कितें की तेंच्यांनी ज्या तळार ते व्रत पाळटा त्या व्रताच्या त्या तळाची तेंच्यांनी नोंद दिवची, सो दॅट कितें आहा की आमकां कळटलें की धोंड ह्या धोंड खंयच्या तळार वचून येयले आमचे कडेन आनी आमचे कडेन पुरो तपशील उपलब्ध जावचो. शिरगांव जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या फाटभुंयेर मानसेवाडो ते अस्नोडा पूल मेरेन शेताच्या बांदावेल्यान स्वतंत्र रस्तो करपाचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचो गांवां मुखार प्रस्ताव. ना हरकत दाखले बेगीन मेळ्यार बेगिनाक काम हातांत घेतले म्हूण आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो. आमी शिरगांव ग्रामस्थांच्या सहकार्यान जे मानशेवाड्या पासून ते आमच्या अस्नोडा पुला पर्यंत जो बायपास रस्तो करपाक जाय असो जो बांद आसा ह्या बांदा वरसूनच रस्तो करपाचो प्रस्ताव आमी स्वता आमच्या ग्रामस्थां पर्यंत मांडलेलो आसा. जे कितें करेक्टीव मेजर्स जे सरकारान घेवपाक जाय हे घेवपाक लागून सरकारान प्रयत्न सुरू केल्लो आसा. म्हणजे ज्या जाग्यार ते आमचे मनुष्य मरण पावले ती चडाव आसल्या कारणान आनी उतरते आसल्या कारणान ही कापून घेवपाचें हेजें काम बीन आमचे PWD खात्यान पळोवन गेल्लें आसा आनी हेज्या प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कला अकादमीचेर PWD खात्याचे अधिकारी सविस्तर रिपोर्ट दितले. ताचो अभ्यास आनी चर्चा केल्या उपरांत कितें ते सांगता तांकां खंय कला अकादमीच्या विशयाची फाटभूंय खबर ना. नवो PWD मंत्री दिगंबर कामत उलयला. कला अकादमीची वाट लागल्या ती PWDन म्हूण आदलो मंत्री आमदार गोविंद उलयला. गोविंद गावडेन एक स्टेटमेंट केला की कला अकादमीची वाट जाल्या सध्या लागल्या ती फकत PWD जबाबदार म्हणून. कला अकादमीचेर म्हाका डिटेल्ड रिपोर्ट येतलो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा कडल्यान. ज्या दिसा तो रिपोर्ट म्हाका पावतलो तो एग्जामीन करून तांचे कडेन डिस्कस करून मागीरच हांव कितें उलोवपाक शकतलो. म्हाका ताजो कांयच बॅकग्रावंड तसो खबर ना. प्रदेश अध्यक्ष बदलल्या उपरांत पक्षा अंतर्गत वाद वाडल्यात अशें म्हणप सारकें न्ही. हांवें म्हजे तरेन पक्ष सांबाळ्ळो. आतांचो अध्यक्ष बरें काम करता. खासदार आनी आदलो BJPचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. पक्षाचे थिंक टेकान काडयो घाल्यो गोविंद उलयला. तेचेर विचारल्यार तानावडे म्हणटा तेजेर आपल्याक काय नमूद करपाचें ना. आमी पळयला तुमी पयलीं प्रेसिडेंट आशिल्ले, मागीर खंय तरी प्रेसिडेंट चेंज जालो तेन्ना आमी इंटरनली BJPनूच पळयता की आतां जावं मंत्री जावं आमदार जावं हेंचे भितरल्या भितर कोफुजांव हें चालू जालां. नाही तशें आसना. भारतीय जनता पार्टी इज पार्टीच्या कशें आसा इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. आमी कोण तरी बसतात थंय. अशें ना की हांव आसलो म्हणून कंट्रोल अशें ना. इट इज सगळेच जाण त्या हातूंनी हांव जितलें काम करता त्या पेक्षा बऱ्या तरेन आमचे नवे अध्यक्षय काम करतात. आनी ह्या संदर्भांतलें हांव नाशिल्लो कारण आमकां प्रधानमंत्रीजीन जम्मू काश्मीर वचून आमकां मिटींग करपाक सांगिल्ली. कारण ज्या तरेन काश्मीराक पहलगाम अटॅक जाता तर टुरिजम खूब कमी जालो, बरें ऑलमोस्ट झिरो जावपाक आयलो. आनी त्यामुळे परत एक कॉन्फिडन्स लोकां मदीं बिल्ड करपाक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी सांगलें की
आमच्यो वेगवेगळ्यो समितीच्यो ज्यो मिटिंग्यो आसात ते थंय वचून करात. कॉमर्स कमिटी जी आसा त्या कमिटीचे आमी वेगवेगळ्या पार्टीचे सगळे खासदार आसात त्याची आमी 3 दीस मिटींग जी आशिल्ली ती एक श्रीनगर आनी ज्या भागा भितर तो अटॅक जालो पहलगाम हांगाय जाली. थंयच्यान आज ले आशिल्ली पण हांव काल रातचो लेट आयलो हांगासर कारण आमकां आज कार्यक्रम आशिल्ले. पण एक कॉन्फिडन्स बिल्ड करपाक पण थंय वयतकच लक्षांत येता की लोकल लोक जे आसात ते आज थंय कशे त्रासांत पडल्या कारण टुरिजम येना. आणि एक गोविंद गावडेन अशें म्हणलां की बीजेपीतले थोडे थिंक टँक आसले जे तांकां टार्गेट करताले म्हणून. नाही कशें आतां पळया प्रत्येकाच्या हाचेर वेगवेगळे न्ही प्रत्येक जण आपले जे फिलींग आसा तो डेफिनेटली व्यक्त करतलो कारण ही डेमोक्रेसी आसा. प्रत्येक जण आपापलें कितें आहा तें उलयतलो त्यामुळे त्याचेर प्रत्येकाचेर क्लॅरिफिकेशन हें दिवप हें जो जितलो हांव आसतना जितलो डिसिप्लीन आसलो त्याच्या पेक्षा बऱ्या तरेन डिसिप्लीन आयजूय आसा. पार्टी जो अध्यक्षपद ही आमची इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. आमी कशें जाता हांव आसलो आतां दामू नायक आसा मागीर आनी कोण तरी जातले पण आमी जरी असले आसत जाल्यार पार्टी म्हणून आमची सगळे म्हणून आमी एकठांयच आसात आनी एकच आसात त्यामुळे पूर्णपणे डिसिप्लीन पार्टी भितर. आमदार गोविंदान मंगळारा कोडारच्या लोकांक मेळून IIT आड आपलो आनी उटाचो तेंको जाहीर केल्लो. गोविंदान थंयची परिस्थिती स्वता वचून पळयल्या. आमदार मंत्री शिरोडकार ताचेर उलोवंक तयार ना. तोवूय खंय कोडार वचून लोकांकडे उलोवन परिस्थिती पळयल्या उपरांत कितें तें उलयतलो. कॉमेंट करपाचें ना मागीर तुम्ही लोकां वांगडा आसतात मागीर सांगता सगळें बरोबर सांगता सगळें सगळें आयकलां म्हजी हाजे प्रमाणे सगळें आयकलां सगळें लक्षांत घेवन कशें करपा जातलें. तुम्ही लोकांक मेळटले थंयच्या मेळटा मेळटलो विरोध आहा तेजेर तेंची कितें मत आहा लोकांचें कितें मत आहा लोकांचो सगळे विचार करून लोकां कडेन उलोवन सांगता. ओके हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.